Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. या 2 वर्षाच्या कारकिर्दीत जीटीडीसीचो चेअरमॅन म्हणून आदरणीय गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री ताका विटनेस आसात. जे प्रोजेक्ट सुरू केले ते प्रोजेक्ट विदिन टाइम विथ गुड क्वालिटी, रिक्वायर क्वालिटी कंप्लीटही केल्ले. म्हणजे अशा तरेचे पॉझिटिव्ह माइंडेड पर्सन, म्हणजे आम्ही पॉलिटिशियन असो, डिपार्टमेंटाचे अधिकारी असो, त्याचबरोबर ज्यांच्यानी काम घेतले त्या कंपनीचे मालक असो, त्यांचा स्टाफ असो, सगळ्यांनी जर मनात ठरवले की ना हे आमचे एक चॅलेंज असा, आम्ही ती चॅलेंज स्वीकारले, इन टाइम करतले आणि लोकांक पदार्पणय करतले. कारण आम्ही विच इज एन इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग सिटी तोय कंटिन्युअसली फॉलोअप करता आणि हांवूय बी त्या प्रोजेक्टाच्या बद्दल खूप सिरियसली काम करता. मधल्या पॅन्डेमिकच्या कारणान आमकां ते पॉसिबल जालें ना, म्हणजे कारण वेगवेगळ्यो गजाली पॅन्डेमिकात बंद पडल्यो, तितूंतलोय तोय प्रोजेक्ट आमचो डिले जालो. पण ऑलमोस्ट आमी आतां ट्रॅकार आसा. आमी एकदां तेजो एडवर्टायजमेंटूय बी म्हणजे फॉर द प्लॉट अलॉटमेंट आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग सिटीत जाला. ताणें सांगला त्या प्रमाणे निश्चितच 19 डिसेंबराच्या पयलीं एखादो मेजर मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर हाजो पांयाभरणी सुवाळो त्याय आमी इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टरांतल्यान सुरू करतले, जेणे करून जाचो मूळ उद्देश आसा, आमी म्हणटा की जाचो मूळ उद्देश आमच्या हांगासल्या मॅक्झिमम तरणाट्याक नोकऱ्यो ह्यो आमकां पेडण्या तालुक्यांत अवेलेबल करपाक जाय. आमी फुडल्या म्हयन्यांतल्यान म्हणजे मोपा खातीर लागपी स्कील ट्रेनिंग सेंटरांतली रिक्रुटमेंट ही फुडल्या म्हयन्यात नोव्हेंबरांतल्यान ती सुरू जाता, जेणे करून हे करता आसतना आमी पुराय पेडण्या तालुक्यांतले भुरगे हे सिलेक्ट केले वतले आणि ताज्या फुडल्या म्हयन्यांतल्यान तांकां ट्रेनिंग ही थंयसरूच सुरवात जाता. हांव पर्सनली ह्याय गोष्टीचे मॉनिटर करीत आसा.